नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दीप्तिका कोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। सत्तरीच्या वाघुरे शिगणे वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाताक एकल्याक मरण, 2 मोटरसायकली मदीं जाल्लो अपघात। बस्तोडे जाल्ले स्वय अपघातात तरणाट्याक मरण, दुचाकी वेल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान घडलो अपघात। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड 20 ते 22 मे मेरेन आसतले 3 दिसांचे गोंय भोंवडेर। गोंयांत सरकारी आनी सामाजीक कार्यावळींनी घेतले सहभाग। कदंब महामंडळाच्या म्हजी बस येवजणे खाला आतामेरेन 57 बशींची नोंदणी। येरादारी खात्यात नोंदणी आशिल्ल्या 800 बशींक येवजणे खाला हाडपाचो महामंडळाचो आसा विचार। महामंडळाच्या वेवस्थापकीय संचालकाची माहिती। पावसा पयलींची कामां आनी आपतकालीन परिस्थितीच्या तयारेचो मुख्यमंत्र्यान घेतलो नियाळ। महसूल मंत्री बाबूश, सचिव संदीप जॅकीस आनी वेगवेगळ्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी बसकेक लायिल्ली हजेरी। आणि टीसीबीच्या 17-2 विशीं उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात दिलें आव्हान। परवानगी मेळोवनय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक लागून उद्देजकांक बशिल्लो फटको। आता खबर विस्तारान। सत्तरीच्या वाघुरे शिगणे वाठारांत 2 मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातात पिसुर्लेचे ज्येष्ठ मोटरसायकल पायलट महादेव गावडे हांकां मरण आयलें। दुचाकींची समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। अपघातात गंभीर दुखापत जाल्ल्यान महादेव हांकां सांखळे भलायकी केंद्रांत व्हेल्ले, मात दोतोरांनी तांकां मरण आयिल्ल्याचें सांगलें। दुसरो दुचाकी चालक कृष्णा वांयगणकाराच्या आड वाळपय पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला। सोमारा सांजे हो अपघात जाल्लो। वाघुरे शिगणे सत्तरी हांगासर 2 मोटरसायकलीचे जालेल्या समोरासमोर भीषण अपघातात शांतीनगर पिसुर्ले हांगातलो 70 वर्सांचो ज्येष्ठ मोटरसायकल पायलट महादेव दत्ता गावडे हेका मरण आयिल्लें आसा। ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार शांतीनगर पिसुर्ले हांगातलो महादेव दत्ता गावडे ह्यो 20-70 वर्सांचो ज्येष्ठ मोटरसायकल पायलट गेल्या कितलीशींच वर्सां हांगासर खाजगी मोटरसायकल पायलट वेवसाय करतालो आनी काल सच्या सारको जेन्ना कोणाक घेवन तो वाघुरे शिगणे ह्या भागान गेलो आनी परत येताना जेन्ना पावलो तेन्ना समोरून येवपी कृष्णा संजय वांयगणकर ह्यो 20 वर्सांचो युवक रावपी पेड्यांनी अडवय सत्तरी हांणी ताका जोरदार धडक दिली। ही धडक इतली भीषण आसली की तेतून महादेव गावडे ह्यो रस्त्याचो फेकलो गेलो आनी ताका जबर दुखापत जालेली। ह्या वेळार थंय जे लोक आसलेले तेंच्यांनी 108 आपोवन ताका सांखळे आरोग्य केंद्रांत व्हेलें, मात थंय डॉक्टरांनी तपासल्या नंतर ताका मृत्यू घोशीत केलेले आसा। ह्या प्रकरणात वाळपे पोलिसांनी घटनास्थळी वचून पंचनामा केल्लो आसा। तशेंच जो कृष्णा संजय वांयगणकर आसा हेज्या विरुद्ध गुन्हा नोंद केल्लो आसा। तशेंच महादेव दत्ता गावडे हेजी जी बॉडी आसा ही पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीन धाडलेली आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस निरीक्षक विजय शिरोडकर हेंच्या मार्गदर्शना खाली उपनिरीक्षक प्रथमेश गावस करत आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत। राज्यात अपघाताचे सत्र सुरूच। सोमारा दनपारा बस्तोडे जाल्ले स्वय अपघातात 21 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें। साईराज मोरजकर रावपी करसवाडा म्हापशा अशें मरण आयिल्ल्याचें नांव आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो तरणाटो वेगान दुचाकीचेर वतालो तेन्ना ताचे दुचाकी वेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। म्हापसा पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। नमस्कार, आम्ही आसा सध्या बस्तारा आणि हांगासर येवपाचे कारण म्हणजे आयज देंपारा एक सेल्फ एक्सिडेंट जाल्याची खबर सध्या समोर येयल्ली आसा। जो रस्तो म्हापशेच्यान बस्तारा उस्कय वयता त्या सायडीच्यान साईराज मोरजकर वो 21 वर्साचो भुरगो रावपी करसवाडा हांगासरलो वो उस्कय बस्तोडच्यान म्हापसा सायडीक वयतालो आनी खंय तरी अशें कळण्यात येता की तो हाय स्पीडीन आशिल्लो आनी अशें म्हायती मेळटा की ताच्या गाडयेक फाटल्यान आनी फुडल्यान नंबर प्लेटूय नाशिल्ली, तर तशेंच तेणी हेल्मेटूय घालूंक नासलें। हाय स्पीड असल्या कारणान खंय तरी ताजो जो ताबो आसा गाडयेचो तो सुटलो, ऑफ रोड गेलो आनी खंय तरी तेजी गाडी स्कीड जाली आनी थेट तो रस्त्याचेर पडलो। हो रस्तो बिजी असल्या कारणान थंयसरल्यान जे लोक वयताले हो एक्सिडंट पळयना फुडें थंयसर थांबले। तेंच्यांनी 108 आपयली आनी साईराजाक एम्ब्युलन्सान घालून ताका आजिलो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेलें।
त्याच्या तकलेक मेजर इंजरी असल्या कारणान ताका आजिलो हॉस्पिटलांतल्यान जीएमसीन शिफ्ट केले आणि अशें कळण्यात येयलें की आता अशी खबर कळ्ळ्या की त्याचा जो उपचार चालू आशिल्लो तेन्ना डॉक्टरांनी ताका खंय तरी डेड डिक्लेअर केल्लो आसा. सध्या म्हापशेचे पुलीस जे आसा ते घटनास्थळी पावले, तेंच्यांनी पंचनामा केलो. तेजी जी R1 बायक आशिल्ली ती सध्या म्हापशा पुलीस स्टेशनाचेर हाडिल्ली आसा आणि फुडलो तपास जो आसा ते म्हापशेचे पुलीस आसा ते करीत आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे 20 ते 22 मे मेरेन 3 दिसांचे गोंय भोंवडेर आसतले. गोंयांत सरकारी आणि समाजीक कार्यावळींनी ते सहभाग घेतले. गोंय भेटी वेळार उपराष्ट्रपती राजभवनाक भेट दितले, तशेंच राजभवनाच्या आव्हानात चरक आणि सुश्रुत हांच्या पुतळ्यांचे अनावरण करतले. 21 मे दिसा मुरगांव बंदराक भेट दितले. पोन्ने गोंयच्या इंडियन कावन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च तशेंच सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांकांय भेट दितले अशी म्हायती मेळ्ळ्या. कदंब महामंडळान 2025ची म्हजी बस येवजण सुरू केल्या. ह्या येवजणे वैध परवाने आशिल्ल्या 20 वर्सां सकयल परमीट आशिल्ल्यो बशी पात्र आसात. आता मेरेन 57 बशींची नोंदणी जाल्या. येरादारी खात्यात नोंदणी आशिल्ल्या सगळ्या 800 बशींक ह्या येवजणे खाला हाडपाचो महामंडळाचो विचार आसा अशें कदंब महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक रोहन कास्कर हांणी सांगलें. कदंब महामंडळान म्हजी बस येवजणे खाला आता मेरेन 57 बशींची नोंदणी जाल्या. येरादारी खात्यात नोंदणी आशिल्ल्या सगळ्या 800 बशींक ह्या येवजणे खाला हाडपाचो महामंडळाचो विचार आशिल्ल्याचे कदंब महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक रोहन कास्कर हांणी सांगले. बस ऑपरेटरांक लाव. ऑपरेटरांक दर किलोमिटराचेर मेळटले 3 रुपया. 50% वर्सुकी विमा 30,000 रुपया मेरेन ऑपरेटरांक परत मेळटले. 27 सिटराच्या बशींक 15 वर्सां जाल्या उपरांत बस बदलपाक 10 लाख रुपया मेळटले. तिकेटीचे पयशे बस ऑपरेटरांक उरतले. बशीचेर कमर्शियल जायराती आसतल्यो ताचे अर्दे पयशे बस ऑपरेटरांक मेळटले. ऑपरेटरांची जबाबदारी. ऑपरेटरांनी वर्सभर बशी चलोवप गरजेचें. बस बंद पडली, अपघात जालो जाल्यार ऑपरेटरान दुसऱ्या बशीची वेवस्था करची. कंडक्टरांनी महामंडळान दिल्ले इलेक्ट्रॉनिक तिकेट मशिनाचो वापर करचो. बशींक व्हेहिकल लायव्ह ट्रॅकिंग डिव्हायस बसोवचे. प्रवाशांक लाव. कदंब महामंडळाचे स्मार्ट कार्ड आनी पास ह्या बशींचेर वापरपाक मेळटले. खाजगी आनी कदंबा बशी मदीं प्रवाशांक भरपाची सर्त बंद जातली, जेणे करून प्रवाशांचो प्रवास सुरक्षीत जातलो. अंडर माझी बस स्कीम आम्ही जे गोयचे प्रायव्हेट बस ऑपरेटर्स आहात तांकां आम्ही अंडर द बॅनर ऑफ कदंबा घेऊन एक सिंक्रोनस बस ट्रान्सपोर्ट गोवान करूंक सोदतात. प्लस एवरी इयर जो इन्शुरन्स करपाचो आसता, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्शुरन्स, ताका मॅक्झिमम अप टू 30,000 पर्यंत मदत ही सरकार करते. अँड प्लस आफ्टर 15 years जेन्ना सपोज तो आपली बस स्टेप करूंक सोदता, बस ओनरांक हेचो फायदो जातलो असो ना. ही जे कम्युटर्स आहात, डेली पॅसेंजर्स आहात, तांकां ही स्कीम एका वाटेन बरी आहा. इन द सेन्स की जे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहा आमचे कदंबाचे ते सगळे प्रायव्हेट बस, एकदा प्रायव्हेट बस सपोज ऑन बोर्ड जाली माझी बस, तर ते सगळे डिजिटल प्लॅटफॉर्म विल बी used or will be catered to by the private. So कितें की जे प्रायव्हेट बस ओनर्स आसतले तांकां आमी एक इन्स्ट्रुमेंट दितले जे आमी कदंबा आतां बसीन आमचे कंडक्टर यूज करतात. सो ते इन्स्ट्रुमेंटान सगळे आमचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसतले, आमचे पासीस आसतले, सगळे एलिजिबल आसतले. सो पॅसेंजरांक आणि कम्युटरांक की कदंबाचो पास आयलो फक्त कदंबान वचूंक जाय अशें कांय ना. ते एनी बसीन ते ट्रॅव्हल करू शकता. प्लस अनहेल्दी कॉम्पिटिशन आसताले बिटवीन प्रायव्हेट बस ओनर्स, बिटवीन कदंबा आणि प्रायव्हेट बस ओनर्स, तेकाय आळो बसतलो. कार्ड आमी हालींच स्मार्ट कार्ड्स बी सगळे सिस्टम आमी चालू जा. दीस इज ऑनगोईंग प्रोसेस. सगळे डिजिटायज करपाक कदंबाचे जितले प्लॅटफॉर्म्स आहात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर कौरेश गांवकर.
पावसा पयलींची कामां आनी आपतकालीन परिस्थितीच्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणा कडेन बसका घेतली. पावसा पयलींची कामां आनी आपतकालीन परिस्थितीक तोंड दिवपा खातीर म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार अधिकाऱ्यांक दिल्यो. पावसा पयलींची कामां आनी आपतकालीन परिस्थितीच्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणा कडेन बसका घेतली. हे बसकेक महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, सचिव संदीप जॅकिस, उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी, उपजिल्लो अधिकारी तशेंच नौदळ अधिकारी हजर आशिल्ले. पावसाळ्यांत निर्माण जावपी आपतकालीन परिस्थितीत तोंड दिवपा खातीर सगळे तरेची तयारी जाल्या. हुंवार येवपी सुवातो तशेंच दोंगरांची पालसणां कोसळपाची शक्यताय आशिल्ले जागे सोदून काडून पंचायत पालिकांक खबरदारी घेवपाच्यो सुचोवण्यो दिल्यात. तशेंच पंचायती आनी पालिकांक ही कामां करपा खातीर फंडूय दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हाजी आमची मिटींग आज हांवें चेअर केली. हॅलो स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची मिटींग आज हांवें चेअर केली. वायस चेअरमॅन रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर मोन्सेरात हे ह्या मिटिंगेक प्रेझेंट आशिल्ले. आमचो रेव्हेन्यू सेक्रेटरी मिस्टर संदीप जॅकिस हांणी पुराय म्हणजे मॉन्सून प्रिपेअर्डनेस प्लॅन हो आमच्या समोर दवरलो आनी तांच्यांनी पुराय मॉन्सून प्रिपेअर्डनेसा खातीर कितें कितें करपाक जाय ताच्यो सगळ्यो आनी जतनाय जी कितें कितें घेतली ती सगळ्यांच्या मुखार दवरली. कलेक्टर नॉर्थ आनी कलेक्टर साऊथ हांच्यांनी मॉन्सून प्रिपेअर्डनेस कशा पद्दतीची तयारी ही डेप्युटी कलेक्टर लेवल पर्यंत ऑफिसांनी जी जावपाक जाय ती सगळी तेंच्यांनी तयारी केल्या आनी कंप्लिटूय केल्या. हातूंत खास करून मॉन्सून प्रिपेअर्डनेस म्हटल्या उपरांत तेणें फ्लड प्रोन झोन, परत लँडस्लायडींग झोन आनी ट्री ग्रुमींग अदरवायज ट्री कटिंग आयडेंटिफायड केल्या. तेंच्यांनी गिवन द इन्स्ट्रक्शन टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हणजे पंचायत, म्युनिसिपालिटी आनी PWD जे पंचायत एरियेत आसा हे पंचायत एरियेतलें काम हे पंचायतींनी करपाचें. ताज्या खातीर पंचायतीक एलोकेशन ऑफ द फंड्स 25,000 पासून 35,000 पर्यंत आनी 1 लाखापासून 5 लाख रुपया पर्यंत हे म्युनिसिपालिटीकूय दिले. ताची तेंच्यांनी प्रिपेअर्डनेसचें काम हे करचें. हाज्या भायर आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा खातीर एडिशनल फंड्स ऑफ द 5 लाख रुपीज दिला. तो प्रिपेअर्डनेसा खातीर तांच्यांनी तें काम करचें. इफ एडिशनल फंड्स इज रिक्वायर्ड जाल्यार तो तेंच्यांनी कलेक्टराक इन्फॉर्म करतो. कलेक्टर ताका एडिशनल फंड्स दिवपा खातीर तयार आसा. आमचे दोनूय नंबर्स जे आसा पळय बोथ द कलेक्टर्स वेगवेगळ्यो कंप्लेन्स रिसीव करपाक तत्पर आसतले. आमचे एवरी डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस जे ऑलवेज 24/7 हे वर्कींग आसता. लायन डिपार्टमेंट हांकां इन्स्ट्रक्शन्स केला की तांचो फोन नंबर हो पुराय 24/7 हो लायव्ह आसपाक जाय, तो चालू आसपाक जाय. हाज्या खातीर काम हाज्या तेंच्यांनी ऑलरेडी काम सुरवात केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 17(2) विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलां. TCPची परवानगी मेळूनय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक लागून सगळीं कामां तशींच दवरची पडिल्ल्यान उद्देजकांक हाचो बरोच फटको बसला. नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 17(2) अंतर्गत जमीन रूपांतरण नेम आणि मार्गदर्शक तत्वां रद्द करपाचो आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्लो. ह्या आदेशाक स्थगिती दिवपाची मागणी सरकारान केल्ली. सरकाराचे विनवणेक मान दिवन उच्च न्यायालयान सरकाराक आव्हान दिवपा खातीर 6 सप्तकांची मुजत दिल्ली. ही मुजत एप्रिल म्हयन्यात सोंपल्या. तशेंच 17(2) खाला नवे नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां तयार करूंक ना. आव्हान दिवपाची मुजतय सोंपिल्ल्यान हो आदेश लागू जाला. उच्च न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक आव्हान दिवपा पासून सरकाराक पर्याय नाशिल्लो. ताका लागून गोंय सरकारान उच्च न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बेतोडे मेस्तवाड्यार मेल्ल्या अवस्थेत सापडिल्ल्या रानदुकऱ्याचो राना खात्यान पंचनामा केलो. कांय दिसां पयलीं कोणाचे तरी बंदुकीची गुळी लागून ताका मरण आयलें आसुंये असो दुबाव थळाव्या लोकांनी उक्तायला. राती कडेन शिकारीचें प्रमाण वाडलां. ताका लागून राना खात्यान कासाक वचपी लोकांचेर पुरायेन बंदी घालपाची मागणी तांणी केल्या. गोंयांत शिकारेचें प्रमाण वाडलां. बेतोड्या मेस्तवाड्यार मेल्ले अवस्थेत सापडिल्लो रानदुकर हे ताचें ताजें उदाहरण. बेतोड्या मेस्तवाड्यार भायले लोक कासाक येतात. राती कडेन आमच्या दारांतल्यान गाडयो पसार जातात. आमच्या गांवांत येवन रानटी जनावरांची शिकार करप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळावो नागरीक देवेंद्र च्यारीन केल्या. गुळी लागून एकाद्र्याचो जीव गेल्या उपरांत रान खात्याक जाग येतली काय कितें असो प्रस्नय ताणें उपरासला.
आज आमी हांगासर जमलेले आसा कित्याक लागून तर मुद्दाम तांकां आपोवन हाडल्यात. काल आमच्या गांवांत एक एक्सिडेंट घडलो. तो अशा पद्दतीतलो घडलो की हांगा आमचे प्रायवेटूच सगळ्याची प्रॉपर्टी, पूण ह्या एरियेक भायले लोक कोण तरी येवन हांगासर कास करता आनी ते कास केल्ल्या कारणान काल आमच्या हांगासर ह्याच जाग्यार एक दुकोर कुसोन मेवळो आमकां. आनी तो अशा कंडिशनान आशिल्लो की भरपूर व्हडलो सायज आनी ती कोळ आसतली म्हणजे बायल मनीस. तेका हांगासरल्या गांवांक आमच्या वयल्यांतल्यान तो वेर्णा वचपाचो रोड आसा तसोच हांगासरल्यान नेसलेनी लोक कामाक वयतात. रोडाक तेकोन जेन्ना हे लोक कास करता तेन्ना हांगासरल्या लोकांक खूब डेंजरस पोजिशनाचेर हो गांव आसा. आनी ते कास केल्ल्या कारणान जर तर हांगासर कोणाकूय इनकेस जेन्ना फाटले आमी कितले कडेन आयकता आसतले एक्सिडेंट असो घडटात, फार लागून मेल्ले आसता, तेन्ना हांगासर जे पळय हे भायले लोक येवन जे कास करता तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेजेर बेगिनात बेगीन एक्शन घेवन गांवांत जे पळय कोण येता तांकां तेंचेर कारवाई करून तांकां कास करपाचो बंद करचो अशें आमकां मना पासून दिसता. सो कितले दीस जाले कासाक येता लोक? हांगासर सर्रास कास चलता. रातचे 9:30 ते 10 मेरेन लोक गाडयो घेवन वयर येता कित्याक आमच्या दारांतल्यान गाडयो पास जाता. आनी आमचो गांव असो आसा की गांवांक तेकोनूच रानाचीच तेकोन आमचो गांव आशिल्ल्या कारणान खंयसर आमच्या घरा कडेन सुद्दां तेकोन जर तर येवन बसले रातचे कित्याक आमकां कळपाना न्हिदल्या नंतर. आनी अशी गजाल घडल्या नंतर जर तर आमच्या गांवांत जर तर भुरगे कामाक साकून येवपी आसा, भायले लोकूय कामांतल्यान घरा वयता, अशा लोकांक आनी चुकोन सुद्दां एकादले कोणी पयस गेल्ले आसा ते रातचे लेट पावता आनी ह्या रस्त्याचे कुशीकूच कासाक बसतात तेकोन. आनी तेंचेर कारवाई जावपाक जाय. आज मेरेन कोणाकूच ह्या पद्दतीन कोणेच डिपार्टमेंटाच्या मनशान तेचेर कारवाई केली ना. पूण हेजे मुखार तरी जर कारवाई जातली आनी आमच्या गांवच्या लोकांक आनी हांगासरल्या स्थानीक लोकांक तसोच भायले कोणी येतले तांकां न्याय मेळटलो हे आमी तेंचे कडेन मागता. राती कडेन शिकार जाता ती जाताच, पूण दिसा उजवडाय शिकार जावपाक लागल्या. फाटल्या कांय दिसांनी सकाळ फुडें 9:30 सुमार फार जाल्ल्याचें आपूण आयकलां अशें धर्मानंद च्यारी सांगता. जायते फावट आपणे रान खात्याक हे विशीं कल्पना दिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. खूप दीस जाले कास जाता, फार मारता हे आमी आयकता आनी वेळोवेळी कळवणी करता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. अशें ते आमकां कॉपरेट करता इतर वेळार काही इन्सिडेंट घडले जाल्यार. पण हो हे कास करता तेंचेर अजून तरी बंदी येवना. कारण पयलींची गजाल वेगळी आशिल्ली. पयलीं रस्ते नाशिल्ले तेन्ना लोक रातचे भायर सरनाशिल्ले. आज प्रत्येक भुरग्या कडेन जावं प्रत्येक व्यक्ती कडेन गाडी जाल्ली आसल्या कारणान ते आपल्या कामा खातीर तांकां शिफ्ट पडलेली आसता. कारण ह्या आमकां तेकोन जो पळय रस्तो आहा रानाच्या लागींच्यान की त्या रस्त्यान येवप वचप हे रातची शिफ्ट 12ची शिफ्ट करून ते परत येता किंवा ते 12ची शिफ्ट एक वयतात अशे भुरगे आसा. कित्याक एक आमचे बेतोडेचेच न्ही तर निरंकालचे भुरगे हे सायडीच्यान वेर्णा वचपी आसा. परत दुसरे म्हटल्यार ते सायडीच्यान लोक नेसलेन वयता, एमारफान अशे वयता. तेन्ना इतले पयसले एरियेक ह्या रस्त्यार सुद्दां कास करता, गाडयेर रावन कास करता अशें म्हणून आमी आयकलात. कित्याक सायडीच्या रस्त्याचे कुशीक जनावर खंय तांकां रावले की लायटीक रावता अशें म्हणून आमी आयकलां. पूण प्रत्यक्ष भोवना कारण इतले आमचे थंयसर उपस्थितीन काय ते कास करचे ना. पूण फार जाता तो आवाज येता आनी आमी घरान आसले अकस्मात भायर येवन कितें जालें तें आमकां काय पळोवंक कळना की ते वग्गी रावता. सो रातचे फॉरेस्टर बी भोंवता हांगा? केन्ना केन्ना ते एक ट्रीप मारता. हालींच तांकां 3 फावटी सांगलें. रातचो 11:30 एक वयर फार जाला, एक सारको टायमा प्रमाणे 8 फार जाला आनी एक दिसाचो फार फॉरेस्टान जाला सकाळचे 9:30. हे सुद्दां हांव इंटिमेशन दीत आसता. दिसाचे सुद्दां कास करता? दिसाचो सकाळच्या 9:30 बरोबर फार जाला 8 दिसा पयलीं. ओके. सो वडुकोर मेलो पळय ते कामी फारानूच मारलेलो असो हे दिसता? दुकराक फारान मारला कित्याक सकयलूच आमच्या उदकाची तळी आसा त्या जाग्यार ही जनावरां येता, गवेरेडे येता थंय आनी रानडुकर येता. ह्या कारण कितें आमी ते माड आसा थंय सायडीन तळी आसा थंयसर हांव केन्ना केन्ना मदीं मदीं पासय मारता. डेली न्ही कित्याक डेली नाल्ल पडना आनी आमी पाडपाक वयर चडना. पडलेले नाल्लां खातीर केन्ना केन्ना येता. पूण त्या दिसा एक दीस पयलीं सुद्दां हांवें थंयसर तो बसता तें कळटा. रेबान बसलेलो आसता तो. ह्यो गजाली बऱ्यो पयलींच्यान घडटा. हेजे पयलीं सुद्दां थंयसर बसलेल्या रानदुरकाक मारला हें म्हाका खबर आसा आनी मागीर कळटा तें कित्याक असले गोश्टी आहा त्यो पयलीं कळना. तो मारून खावन 15-20 दिसांनी गजाली ह्यो कळटा. तेन्ना आमी कास करता हेजेर पयलीं म्हटल्यार हांव NGO एक गोवा हायकिंग असोसिएशनाचो मनीस. आमी रानां वाचोया हो संदेश घेवन गोंयभर फिरताले. अशा व्यक्तीचे मुखार जेन्ना ह्यो गजाली लागीं घडटा तेन्ना खूब मनाक वायट दिसता. मेस्तवाडा बेतोड्या हांगा आयतारा सांजचो एक मेल्लो रानडुकर सापडलो आनी स्थानिकाच्या मतान ताका कोणी तरी गुळी मारून तेची शिकार केल्या असो दावो स्थानीक लोक करीत आसा.
कित्याक गेले कांय म्हयन्या पासून हांगा रातचे सर्रास हांगा शिकारेक लोक येतात, भायले लोक येतात आनी तेजो मरण ह्या रानडुकराचें मरण ह्या बंदुकीची गुळी लागूनच जाला असो दावो तेंच्यांनी ग्रामस्थांनी केल्लो आसा. ताका लागून फॉरेस्टान हांगा गस्त वाडोवची अशी मागणी तेंच्यांनी केल्ली आसा. पूण फोंडाचे DCF जीस वर्की यांनी आतांच आमकां दिल्ले म्हायती प्रमाणान जो आयतारा सांजचो रानडुकोर मेल्लो अवस्थेंत मेळ्ळा तेचें मरण एक 20 ते 25 दिसां पयलीं जाल्लो आसा आनी तो फुल्ल कुजलेलो आशिल्लो कारणान तेजें पोस्टमॉर्टम करपाक सामकें शक्य नाशिल्लें. तशेंच ताका गुळी बी कांय लागूना, तेची नॅचरल डेथ जाल्ली अशें तेणी सांगलेलें आसा. पूण आपूण ह्या परिसरांत रातची गस्त वाडयतलो अशें आश्वासन तेणी दिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. दोनवडा साळगांव उदकाची मुखेल पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाल्ली आसा. पंचायतीच्या अर्दा प्रमाण नाल्याचे नितळसाणीचे काम सुरू आसतना ही घडणूक घडली. JCBच्या धपक्यान ही पायपलायन फुटली अशें कळटा. तेन्ना संबंदीत खात्यान लक्ष घालून बेगोबेगी पायपलायन दुरुस्त करपाची मागणी पंचायतीन केल्या. कोरोना व्हायरसाचो संसर्ग सोंपलो अशें सगळ्यांक दिसतालें, पूण आशियाई देशांत कोरोना व्हायरसान परतून तकली वयर काडल्या. चीन, थायलंड, सिंगापुरांत कोरोनाचे दुयेंती सापडल्या, तशेंच भारतांतूय कोरोनाचे दुयेंती सापडल्यात. खंय खासा करून मुंबयत कोरोनाचे एक केशी मेळत आसात, ताका लागून चिंता वाडल्या. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाच्या म्हायती प्रमाण देशांत आतां मेरेन कोरोनाचे 93 सक्रीय दुयेंती आसात. मराठी भाषेचेर जाल्लो अन्याय पयस करून मराठीक राजभाशेचो दर्जो मेळोवन दितलेच असो निर्धार मराठी मोग्यांनी केला. राजकीय खेळांतल्यान गोंयांत शेकड्यांनी वर्सां सावन चलत आयिल्ले मराठी भाशेक कुशीक दवरून कोंकणी बोली भाशेक राजभाशेचें स्थान दिलां अशें सुभाष वेलिंगकाराचें म्हणणें. कोंकणीक राजभाशा केल्या तो दर्जो काडात अशें आमचें म्हणणें ना, पूण कोंकणी वांगडा मराठीकूय राजभाशा करात अशी मागणी ह्या वेळार सुभाष वेलिंगकारान केली. कुडचड्यार जाल्ल्या मराठी राजभाशा निर्धार मेळाव्यांत वेलिंगकार उलयताले. हा साधा अन्याय नाही, निर्लज्ज अन्याय आहे. म्हणजे अरे कोकणीची 314 मुलं शिकतायत शाळेत आणि 73,751 मुलं 14 मुलं ती मराठी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे निष्कर्ष कोण पूर्ण करतो हे स्पष्ट असताना देखील हा घडवला गेलेला अत्याचार आहे, हा बलात्कार आहे मराठीवर केलेला असं मी मानतो. वाईट असलेले निर्णय सरकार मान्य करतं. राजभाषा मराठीला जी डावलली गेली ती काही जणांनी मडगावला हिंसाचार केल्याबरोबर आणि गोवाबरोबर बांगदेश आणि तिसवाडी तालुक्यात जबरदस्त हिंसाचार घडवून आणल्याबरोबर ती मागणी मान्य करण्यात आली. आपण हिंसाचार नाही करणार, पण ती जशाच तसं देणार. खडपाबांद फोंडे रस्त्याचेर पावसाच्या दिसांनी उदक तुंबता आनी थळाव्यांक तशेंच विद्यार्थ्यांचे बरेच हाल जातात. नगरपालिका तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याक कळीत करून लेगीत कसलीच उपाय येवजण करूंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पळयत पुरे बातमी. खडपाबांद फोंडे रस्त्याचेर पावसाचे उदक तुंबून लोकांचे तशेंच खासा करून शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे बरेच हाल जातात. पोरू वर्सा उपराशिल्ल्या ह्या समस्येक लागून नगरपालिकेक आनी भौशीक बांदकाम खात्याक कळीत करून लेगीत ह्या वर्सा खातीर कसलीच खबरदारी येवंक नाशिल्ल्याचे थळावे सांगतात. मजगती गोंयांत अवकाळी पावसाक सुरवात जाल्ली आसा, तेन्ना गटारां नितळ करून उदका खातीर वाट मेकळी करून दिवपाक जाय आशिल्ली, मात हें काम हातांत घेवचे पयलींच नगरपालिकेन रस्त्याचें डांबरीकरण केल्ल्यान आतां ही समस्या सुटावी जातली काय असो प्रश्नूय थळाव्यांक पडला. पोरू कितें जालें, पोरू अर्दो जेन्ना पावस जालो तेन्ना हांगा मातशें ब्लॉक जालें आनी ब्लॉक जावन हांगा सगळे रस्त्यार उदक येवंक लागलें, स्टेप्साचेर उदक येवंक लागलें, भुरग्यांक वचपाक इनकन्विनियन्स जावंक लागलें. ही दुकानां बंद शटर बंद करचे पडले अशी परिस्थिती जाली. मागीर आमी आमची म्युन्सिपालिटीची सगळी टीम येवन सगळ्यो लादयो काडल्यो, पूण लादयो काडून सगळें क्लीन करून घेतले. पूण हांगा ब्लॉक कांय ना, क्रॉस ट्रेन आमकां ती फूल मारची पडटा. आमी ह्या खातीर म्युन्सिपालिटी क्रॉस ड्रेन मारपाक मेळना म्हणून म्युन्सिपालिटीन PWDक आमी कळयलें
आनी PWDन आमकां ती मारता म्हणून सांगली. आतां म्युन्सिपालिटी लेटर केला, आमी प्रत्येक मिटिंगेक म्युन्सिपालिटीन आमी आवाज केल्लो आसा. हांव चीफ ऑफिसरा कडेन उलयला आनी अजून पर्यंत ताचेर एक्शन जावना. आमी PWDकूय सांगला, आतां PWD कित्याक खातीर करना, कितें डिले जाता फक्त. आतां पावस परतो आयिल्लो आसा, सामान्य लोकांचे हाजेर आसा, आमी इंजिनियरां कडेन फॉलोअप करीत आसा, पूण आमकां हातून सोल्युशनूच मेळना. ते करता, आयज करता, फाल्यां करता, ते डिले जाला. आता काल पाऊस पडला पळय, हांगा पावला पळय उदक पळय. काल थोडोच पडला पावस तरी हांगा पावलें उदक. मातसो म्हाज पडला भितर येता मरे उदक सामकें भितर येता. पण तुम्ही या संदर्भात कोणा सांगले बीन, तुम्ही कळयला तरी म्युन्सिपालिटी बीन? ना, पहिली कंप्लेंट केल्या गेल्या वर्साच्या नगरसेवकांक कंप्लेंट केली. हय. कळपा बांदावेल्या ह्या समस्येविशीं उपाय काडपाक जर नगरपालिकेक जमना आसत तर आमकां सांगचे. आमी ही समस्या रोखडीच सुटावी करून दितात अशें मोगोपाचे दीपक ढवळीकार उलयले. आयकात. पावसात ड्रेनेज ब्लॉक जाल्ल्या कारणान हें सगळें बुडटा. गेले पावसान ती ड्रेनेज ओपन करून आलेलो. खूब ट्राय केली, म्युन्सिपाल्टीक सांगलें हांवें, आमच्या हांगच्या नगरसेवकाक सांगलें, त्याने ट्राय केली भरपूर. त्याने हें काडलें, कितें काडलें, सगळे फाटी काडून निवळ केल्यो, पूण ती मेन ब्लॉक पळय आसा ते काडून ब्लॉक सोडूंक जाय. त्या खातीर ते क्रॉस ड्रेनेज ताका परत करूंक जाय. ती आतां कित्याक लागून उरल्या ती खबर ना. हांवें PWDचे इंजिनियरां हाडूनय दाखयली. हांव मागतां PWD कडेन, हांगच्या आमदारा कडेन, तो मंत्री आहा तेजे कडेन, म्युन्सिपाल्टी कडेन, ती बेगिनात बेगीन पावसा पयलीं हें करून घ्या म्हणून. अशें आयकलें की पयर पावस पडल्यान आमकां त्रास जायना तेचो. त्रास कोणाक जाता, स्कूल सुरू जाता पळय न्ही, ती भुरगीं पळय येता न्ही, ती इतली पाणी बुडून वयर चडटा. तांचे पेरंट्स येता, ते पेरंट्स बाबडे फातर दवरता, एक एक करून फातर दवरता आनी फातरा वयल्यान चलून रस्त्यार वता. हे इनकन्विनियन्स ते भुरग्यांक, पेरंट्सांक, आनी ल्हान भुरगीं KGची भुरगीं येता न्ही, तांकां जाता. त्या खातीर ते बेगिनात बेगीन करून घेवचें. जायना आमकां सांगचें, आमी करून घेता. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक TVच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV.